मोगाचनो तुमचे सवाल आमचे जाप या अंकड्याक तुमकां मोगाचो स्वागत. देवान ओ सोबीत सुंदर संसार रचला. उत्पत्ती ग्रंथांत देवाच्या रचने विशीं आमकां वाचूंक मेळटा. देवान ओ संसार रचतना ताच्या मोतींत एक विशेष योजन घालन कितनस तंत्रज्ञान नासतना हो सोबीत सुंदर ताणें वेवस्थीत रितीन रचला. आमी देवाक इंजिनियर या आर्किटेक्ट म्हूण आपयता. तर हो संसार रचतना देवान कसलें योजन घाल्लें आनी कित्या खातीर आमी देवाक इंजिनियर या आर्किटेक्ट म्हूण आपयता म्हणल्यार ह्या सवालाक जाप आयकूंक आमी आतां तयार रावया. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी देवाक एक इंजिनियर या आर्किटेक्ट म्हूण येतगी म्हणलें एक सवाल. कित्याक उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अवस्वरांत देवान कशें हो पृथ्वी ह्या संसार रचलो म्हणून आमकां विवरण दिलां. जरी तर आमी चीत दिवन वाचल्यार आमकां कळीत जाता की देव एक इंजिनियर जावन आसलो या आर्किटेक्ट जावन आसलो. आमकां कळीत आसा एक बांदप आमी बांदच्या पयलें एक ब्लू प्रिंट आमी तयार करीत जाय आनी हे आमी करचें कोणा मुखांतर एक आर्किटेक्ट या इंजिनियरा मुखांतर. ते आमकां ब्लू प्रिंट रेडी करून दितात आनी तें ब्लू प्रिंट पळोवन आमी एक बांदप बांदूंक सुरू करचें. तशेंच उत्पत्ती ग्रंथांत आमी सांगयत देव पयलो आर्किटेक्ट या इंजिनियर. आनी अशें आमी पयल्या अध्यायांत आमी आमकां पळोवंक मेळटा. आमकां कळीत आसा की देवान 6 दिसांनी आकाश आनी भुमी सृश्टी केली या रचली. आनी हे 6 दीस आमी 2 भाग करयत. पयले 3 दीस आनी उपरांतले 3 दीस. पयल्या 3 दिसांनी देव कितें करता? देव एक स्टेज रेडी करता या सीन रेडी करता. पयलो दीस, दुसरो दीस आनी तिसरो दीस. तशेंच आनी 3 दीस, चवथो, पांचवो आनी 6वो दीस, ह्या 3 दिसांनी देव एक्टर्स जे कोण ह्या सिनांत ह्या स्टेजीर एक्ट करूंक आसा तांकां तो रेडी करता, तांकां तो रचता. पळया आमी पयल्या दिसा देवान कितें केलें? उजवाड रचलो म्हणजे स्टेज देवान तयार केली, ह्या सीन रेडी केली. दुसऱ्या दिसा देवान कितें केलें? दुसऱ्या दिसा उदकांतावन एक आकाश ताणें उपजयशें केलें आनी उदक विंगड केलें. तशेंच आकाश ताणें रचलो, अंतराळ म्हणटा आमी ताका. परत आमी पळयता हांगा आनी एक स्टेज रेडी जाली, ह्या सीन रेडी जाली, एक आकाश आनी उदक. तिसऱ्या दिसा देवान कितें केलें? ह्या उदकांतावन म्हणजे हाका दर्यो म्हणटात, ह्या दर्यातावन सुकी दाड ताणें उपजयशें केलें आनी हातूंत जड रूख आनी पुरा ताणें लायले आनी सुकी धर्न ताणें उपजयशी केली. पळया परत तिसरी स्टेज.
त्या देखून पयल्या दिसा उजवाड, दुसऱ्या दिसा अंतरळ आनी दर्यो, तिसऱ्या दिसा जडा आनी रूख वेजिटेशन म्हणटा, आनी तशेंच सुकी धर्ण. आतां कॉरेस्पॉन्डिंगली आमी पळयता, पयल्या दिसा देवान उजवाड रचल्यार चवथ्या दिसा देव कितें करता, सूर्य, चंद्र आनी नखेत्रां रचता. म्हणजे उजवाड पयलो दीस जाल्यार स्टेज ऑन द फर्स्ट डे, जाल्यार चवथ्या दिसा देवान रचल्लें जावन आसा सूर्य, चंद्र आनी तारा ह्या नखेत्रां. दे आर द एक्टर्स. कोण पळय स्टेजीर एक्ट करतात ते कम ऑन द फोर्थ डे, चवथ्या दिसा. तशेंच हांवें सांगलें दुसऱ्या दिसा देवान आकाश आनी दर्यो, ह्या दर्यातावन उदकातावन आकाश ताणें येवच्या बरी केलें आनी रचलो. तशेंच पांचव्या दिसा ताका कॉरेस्पॉन्डन्स जावन आमी पळयता एक्टर्स जे कोण एक्टींग करूंक आसा ते पांचव्या दिसा येतात. आनी अंतराळार कोण असतात, सुकणी पांचव्या दिसा देव रचता. तशेंच दर्यांत उदकांत आसची मासली, त्या देखून मासली जें कितें उदकांत येता तें सगळें पांचव्या दिसा येता. अंतराळार सुकणी, दर्यांत मासली. तिसऱ्या दिसा हांवें सांगलें देवान सुकी धर्ण ताणें स्थापन केली, रचली आनी तांतूं जड रूख आनी ताणें उपजाशें केलें. आनी ताका कॉरेस्पॉन्डन्स जावन सव्या दिसा आमी पळयता जी कोण सुक्या धरणीर येतात, मनजात, रानवट मनजात जावंक पुरो, तशेंच डॉमेस्टिकेटेड एनिमल्स जावंक पुरो, मनजात जावंक पुरो, गोरवां, ती सगळीं सव्या दिसा देव रचता. कित्याक गोरवां, थोडी मनजां त्यो फकत रूख, जडां, वेजिटेशन मात खातात. आनी तशेंच आमी पळयता सव्या दिसा देवान मनशाकी रचलो. कित्याक मनशान खंडीत जावं उदकान जिवंक जायना, ह्या अंतराळार जिवंक जायना, ताणें सुक्या धरणीरच जियेंचें. त्या देखून सव्या दिसा देवान मुकूट कशें, क्राउन ऑफ क्रिएशन म्हणटा, ताणें मनशाकी रचलो. त्या देखून हांवें सांगलें पळया कशें परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिएशन, बऱ्या तरान ताणें इंजिनियरींग करून, बरें करून बऱ्या रितीन देवान सर्ग आनी संवसाराची रचन केली. त्या देखून आमी पळयता गॉड इज द फर्स्ट आर्किटेक्ट आनी इज द बेस्ट आर्किटेक्ट. ताचे कडेन आसलें तें ब्लू प्रिंट, ताच्या प्रमाणे ताणें बऱ्या तरान रचलां आनी त्या देखून देवान पळयलें आनी ताका सगळें बरें दिसलें. एंड देर इज अ परफेक्ट ऑर्डर इन द युनिवर्स. कितेंच उणेंपण म्हणलें ना. आनी देवाची सृश्टी आमी पळयत आसतना देवाचेंच रूप आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक जें कितें देव रचता की तें ताचेंच रूप तें आमकां सृश्टेंत पळोवंक मेळटा. जरी तर परफेक्शन आसा जाल्यार देवी परफेक्ट म्हणटा आमी, संपूर्णकायेचो सागोरूच जावन आसा देव. त्या देखून जें कितें ताणें रचलां तें सगळें बरें करून रचलां.